Hello, I'm Father James Kubicki, and today is the feast of Our Lady of Lourdes and the 25th annual celebration of the World Day of the Sick. Today we remember how the Blessed Virgin Mary appeared to a young girl named Bernadette in a cave-like grotto called Massabielle near Lourdes in France. Within 3 days of his election, Pope Francis prayed in front of a replica of that grotto in the Vatican Gardens, and in his message for this year's World Day of the Sick, he said, "Like Saint Bernadette, we stand beneath the watchful gaze of Mary. The humble Maiden of Lourdes tells us that the Virgin, whom she called the Lovely Lady, looked at her as one person looks at another." These simple words describe the fullness of a relationship. Bernadette, poor, illiterate, and ill, felt that Mary was looking at her as a person. The Lovely Lady spoke to her with great respect and without condescension. This reminds us that every person is and always remains a human being and is to be treated as such. The sick and those who are disabled, even severely, have their own inalienable dignity and mission in life. They never become simply objects. After her visit to the grotto, Bernadette turned her frailty into support for others. She was able to offer her life for the salvation of humanity. Let us ask Mary Immaculate for the grace always to relate to the sick as persons who certainly need assistance, at times even for the simplest of things, but who have a gift of their own to share with others. गायन घेऊया A7 पेज नंबर 4 A7. Devacha dongra choruya
ताच्या मंदिराचो मोया सर्वेस्पराचो परमो सोर्गांतरा परस व्हरतो सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसूच व्हरपी देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिराचो मोया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिराचो मोया हिशोब नासलोल्यो बोचा सगळी राष्ट्रां तुई जोगता एकाच जाळ्यार मुरगोठून आनंद बरी ती म्हणटा देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिराचो मोया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिराचो मोया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता इनासियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. तशेंच दुसऱ्या दिसांक भेटयता ऑस्टीन मॅन्डीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया रुबन पेरेरा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. रोशन मतायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. नेविता आनी जेरी कुलासो आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयता. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयचो दीस खेरीत भाशेन वर्ल्ड सीक डे सगळ्या पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस जेन्ना आमी लूट सायबिणीची परब मनयता. तर सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया. जे कोण हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागुया. जे कोण बरे नात तांचे पासत मागुया. ब्रॅडली पेरेरा वो तरणाटो आजून पासून कोमांत आसा. खेरीत भाशेन ताचेय पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक. तशेंच आमी जेन्ना बरी नात तेन्ना आमची सेवा जायत्या जाणांनी केल्या. दोतोर नर्सी आमची घरचीं आनी हेर जाणांनी सगळीं जीं कोण बरी नात तांची सेवा करता कॅरटेकर्स आसात तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. रिक्षा भाव भयणीनो आमकां व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार एक भलायकी आनी आमकां देवान भलायकी दिल्या तेंच आमचें एक दायज कशें. पण जायते फावटी ही आमची भलायकी जावं आमची कुडीची भलायकी वा आमची आत्मीक भलायकी आमच्या पातकां वरवीं आमच्या वायटा वरवीं वा आमच्या चुकीच्या डिसिजना वरवीं ती पिड्ड्यार जाल्या. असल्या आमच्या सगळ्या चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो मुयाव दारून सांगता. मनाची तुळान दारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ओगणीत काकलुतीच्या बापा आमचे असोक्तायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक
आमी ओतरेकतांव. पातका खोताविणे गर्भ संभवलेले तुझ्या पुताचे मायेची विनवणी कोनवाडायेन मानून घे आनी आमकां सर्व पिडे शिडेंतली राखून कुडी ओतम्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमीन. राजाच्या पयले पुस्तका वेलें वाचप. एकदां जेरोबान जेरुसालेंतलो भायर सरलोलो आसतना शिलाचो आईच्या प्रवेदी ताका वाटेर आवशीत मेळ्ळो. आईच्या एक नवें नेस्पा आवरण घाल्लें. ते दोगूय एकल्याच एका उक्त्या मोळार आसले. आईच्यान आपल्या नवें नेस्पा आवरण घाल्लें तें काडलें आनी तें पिंजून ताचे बारा कुडके केले आनी जेरोबांक म्हणलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सवेस्पोर इस्रायलाचो देव असो उलयता. सलोमोनाच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजून दोशी कोत्तां आनी 10 कुडके फुलां तुज्या तांब्यांत कोत्तां. म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुलां मोदें हांव विचून काडलोल्या शारा जेरुजाल्या पासत हांव ताका एकूच कूल सांबाळून दवरतलों. आनी अशें इस्रायल कुल दाविदाच्या घराण्यांतल्यान आयज पर्यान कडसलोलें आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. हांव सवेस्पोर तुजो देव, म्हजी शिटकावणी कान दी. परतून म्हणुया. हांव सवेस्पोर तुजो देव, म्हजी शिटकावणी कान दी. परको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्या देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्टाच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सवेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब. हांव सवेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेन कान दी. पूण म्हज्या पोरचेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून ताचे निबोळ होतीन काळजान पळोवन आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां तशेंच सोडलीं. आमचो जबाब. हांव सवेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकलोलें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरली जाल्यार, एकाच फारान तांच्या दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो. ताच्या वैऱ्यांक म्हज्या हातान मार घालतलो आसलो. आमचो जबाब. हांव सवेस्पोर तुजो देव, म्हजी शिटकावणी कान दी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुज्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सवेस्पोरा. Sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो.
तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाथा, म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको तो उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगलें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज वर्ल्ड सीक डे, सगळ्या पिडेवंतां पासत भेटयल्लो अंतरराष्ट्रीय दीस आयज. आनी ह्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत मागता. आमी जायते फावटी घडये पिडेंत पडलेलीं आसा, पिडेंतलीं आमी बरीं जालां. आयज घडये आमचीं घरचीं, आमचीं वळखीचीं वा आमचीं इश्ट मित्रां कोणूय तरी पिडेंत आसा, तांचेय पासत घडये आमी तांचो इलाज करता, तांचे पासत मागता. भाव भयणीनो, भलायकी आमकां एकदम गरजेची, हेल्थ. आनी जरी तर आमकां भलायकी ना, हेल्थ ना जाल्यार आमच्यान गिरेस्तकाय जावंक जायना अशें आमी म्हणटा. हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट देन वेल्थ, आनी हेल्थ इट सेल्फ इज अ वेल्थ अशें जायतीं जाणां म्हणटात. आनी आमकां भलायकी जरी तर आसा जाल्यार आमच्यान असलें वेल्थ, आमच्यान असलो पॅरडायज वो आमच्यान असलें वैकुंठ जायतें एकठांय करपाक जाता. सुरवातेक देवान जेन्ना मनशाक रचलेलो तेन्ना ही भलायकी ताका दिल्ली आनी ही भलायकी सांबाळपाक जें वैकुंठ आसलें, जें पॅरडायस आसलें, तोय ताका दिल्लो. तातूंत सगल्यो गरजेच्यो वस्तू, उदक, झाडां, फळां, जेवणाच्यो वस्तू सगळें ताका मेळटालें, वैकुंठ, पॅरडायस. पूण जेन्ना मनशान पातक केलें तेन्ना मनशाक आपलेंच विंगडेपण दिसती पडलें. जीं एकामेका बराबर रावतालीं, आदाम आनी एव एकामेकाक लजपाक लागलीं, कित्याक आमी विंगडी आसा. आनी पातकान तांकां हें विंगडेपण दाखयलें. आनी ह्याच पातकाक लागून तीं ह्या वैकुंठांतलीं भायर पडलीं. म्हणटच पातक आमकां आमची भलायकी पिड्ड्यार करता, आमचें दायज पिड्ड्यार करता. पातक आमची एके भाशेन लॉज काडटा. जरी तर तें आमकां परतून मेळटलें जाल्यार आमी देवाची वाट चलूंक गरज, कित्याक ही भलायकी देवा कडली येता. आनी देवा कडली येता जाल्यार देवाचें मन असलें केन्नाच ना की आमकां त्रास करप वा आमकां जिवीत दिवप ना, हें केन्नाच ना. पूण देवाचें मन सदांच देवाच्या काळजान आमी आसा जिवीत जिवचे पासत. आनी ह्या पासत ताणें आपल्या पुताक धाडला संवसारान आमकां हें जिवीत दिवचें पासत. आनी तें जिवीत आमकां सुभापणी दिवचें पासत, जशें भाग्योन जुवांव शुभ वर्तमानान म्हणटा. तर भाव भयणीनो, आमची भलायकी जरी तर आयज पिड्ड्यार जाल्ली आसा, म्हणूंक जाता आमच्योच वस्तू, आमी खावपा जेवपाच्यो आमच्यो तरा बदल्लेल्यो आसात. आमची लायफस्टायल आयज बदल्लेल्यो आसात. आमकां जाय तसली लायफस्टायल आमच्यान विचून काडपाक जाता, आमकां होक आसा. देवान ती आमकां सत्या दिल्ली आसा. पूण जें कितें आमी विचून काडटा तेंच जेन्ना आमची भलायकी पिड्ड्यार करता. जें कितें आमकां सगल्यो सवलती जाय देखून वा सुसेगाद जावपाक जाय देखून आमकां आमी करता, त्योच वस्तू आमचें जिवीत आनीक पिड्ड्यार करता. जें कितें आमी सांबाळपाक जाय, बो करून आमची भलायकी, आमची कुडीची भलायकी, आमच्या आत्म्याची भलायकी, ती सांबाळपाक थोड्यो वस्तू आमी घडये ताका म्हणूंक जाता डिवेलपमेंट. वो आमी जें कितें करता त्योच वस्तू आमी जितलें जोडलां तें आमकां मोडपाक एके भाशेन फोर्सार करता. तर असलें जरी तर जाता जाल्यार आमकां आयज देवाचें उतर ही भलायकी घेवंक आपयता. आनीक आयच्या जबाबान काय बरें म्हणलां, हांव सर्वेस्पर तुजो देव
म्हजे शिडकावणे कान दी. शिडकावणी, कॉशन. आनी हें कॉशन, ही शिटकावणी आमकां देव दीत आसा, हे सृश्टीन दीत आसा, ह्या समाजान दीत आसा, आमच्या वडिलांच्या उतरांतल्यान दीत आसा, आमचे एक्टिविस्ट आसात तांच्या तोंडांतल्यान दीत आसा, जे आमकां प्रवचनां करतात, याज्ञीक प्रवचनां करतात तांच्या उतरांतल्यान दीत आसा. पूण शिटकावणी देवाची आमी मानून घेवपाक तयार आसा काय? भाव भयणीनो, ज्या मेरेन आमी ही शिटकावणी मानून घेवची ना, वो आमी आमची मनां निबोर करता, आमी आमचे कान भेरे करता, आमचे दोळे कुड्डे करता, आमच्यो जिब्यो आमी मोन्यो करता, तेन्ना मेरेन ही आमच्यान भलायकी परतून घेवंक जायना. पूण हे शिटकावणेक जरी तर आमी कान दिलो जाल्यार जेजून आपली बोटां आमच्या कानान घातलेल्या भाशेन, जेजून आपली थिपी आमच्या जिबेक लायलेल्या भाशेन, जेजून आपले हात आमच्या दोळ्यांक लावून ते उक्ते केल्ल्या भाशेन. आनी ह्याच पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत जें कितें विबाडलां तें परतून देव भरून काडटा हें आमकां दिश्टी पडटा. एके वाटेन पॅराडायस लॉस्ट जाल्यार दुसरे वाटेन पॅराडायस रिगेन. लॉस्ट जाल्लो, सांडलो कित्याक? मनशाच्या पातकाक लागून. पूण देवाच्या वावराक लागून हो देव आमच्या जिवितान आपूण भितर सरता, आपली बोटां घालता, आपली थिपी लायता, देखून जो आमचो पिड्ड्यार जाला तो आमकां परतून मेळटा. घेवपाक तूं तयार आसा जाल्यार जाबाबान सांगलां तशें आयज जाबाब आमी म्हणला ते भाशेन शिटकावणे कान दी. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ह्या इज्रायलाच्या राजाचे कुडके जाले, 2 व्हडले कुडके. एके वाटेन 10 कुळां, दुसरे वाटेन 2 कुळां. ताका म्हणूंक लागले इज्रायल आनी जुदा. जाल्यार जें पातक ह्या राजांनी केल्लें, देवाची शिटकावणी मानून घेनासतना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाचें आसा तें सोडून दुसरे वाटेन वचून जें पातक केल्लें त्या पातकाक लागून देवान खास्त लायली. पूण तेच बरोबर जी भासावणी देवान केल्ली दाविदाक ती सांबाळचे पासत. आनी दावीद ताच्या मोगाचो राजा, चुकोनूय बीन ताणें आपल्यो चुकी मानून घेतल्यो आनी देवा मुखार खालती जालो. देवान ताचे पातक बोगशिले आनी ताचे पासत तो सांबाळून दवरता ही 2 कुळां, जुदाचें राज. जाल्यार भाव भयणीनो, देव आमचेय पासत राखून दवरता. आयज घोडे आमचेय तिरपाटे जाल्ले आसात, आयज घोडे आमी अशींच फाटून पडलेलीं आसा, आयज घोडे आमी गोंयकारां त्या पासत आमी आयज कन्फ्यूज जाल्लीं आसा, उचांबळ जाल्लीं आसा, कित्याक आमचे मदें एक मन, एक समजणी घडून हाडपाक भोव अवघड लागता. तर असले वेळार जरी तर आमकां हें परतून हाडूंक जाय जाल्यार ही भलायकी आमकां जाय, जाल्यार आमची कुडीची भलायकी आमकां गरजेची, आमच्या आत्म्याची भलायकी आमकां गरजेची. ह्या पासत पातक सोडून बरें तें धरूंक आमकां हो उलो जो मारला तो आमी आयकूंक जाय. जें कितें चुकीचें आसा तो बदल हाडूंक जाय, तो बदल हाडूंक आमी सगल्यांनी वावरूंक जाय. आनी तेन्नाच आमकां आमच्या समाजांतूय एक पिडा कशी पडलेली आसा. आयज आमचो समाज पिडेवंत जाला. द सोसायटी हॅज गॉन सीक. जाल्यार हो समाज, ह्या समाजांतली पिडा आसा ती काडूंक आमकां जण एकल्याक केअर टेकर जावपाची गरज आसा. आमकां दोतोर जावपाची गरज आसा, नर्सी जावपाची गरज आसा. हें सगळें वायट आसा तें ताचो इलाज ह्या समाजाक दिवंक. आनी तें करूंक जेजूचीं उतरां, जेजूच्यो करण्यो आनी जेजूचें बरेपण आमी घेयत जाल्यार जाता. जे भाशेन जेजून ह्या बेऱ्या आनी मोन्यांक बरो केलो. कोणूय जरी तर आमचे मदें घोडे सगळींच आमी सारकीं ना, थोडीं मातशे दुसरे भाशेन आसात आनी म्हणोंक बरें डिफरंटली एबल्ड. हो भेरो आनी मोनो जो जाका जेजूशी हाडलेलो ताच्यान कांयच करूंक जायनासलेंूय ताच्यान दुसरे भाशेन करूंक जातालें, डिफरंटली एबल्ड. पूण आमी सगळीं करतात ते भाशेन ताच्यान जायनासलें. पूण ज्या वेळार जेजून ताका ह्या सगळ्या लोकां मदें परतून हाडलो, ताचें कान उक्ते केले, ताची जीब सोडली, तेन्ना तो दुसऱ्या बराबर तेच भाशेन देवाची तुस्त करूंक लागलो. कोणाक सांगनाका म्हणून जेजून म्हणलोलें तरी आसतना सगल्यांक इतले उमेदीन ती सांगपाक लागली, कित्याक जें बरेपण देवाचें ताणें घेतलां तें दुसऱ्यांक सांगनासतना रावंक जायना. परगटणी ताणें केली आनी अजापूय बीन ती जाली. आनी हें उतर जेजू विशीं, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली.
हाणें सगळें बरें केलें. ही उतरां आयज आमकां सगल्यांक आयकपाक मेळपाक जाय. भोव करून आतां जेन्ना 2 दीस उरल्यात एलिसांवांक, तेन्ना एलिसांवांक जांकां आमी वेंचून काडटले तांचीं 5 वर्सां जेन्ना सोंपतलीं तेन्ना आमच्यांनी सगल्यांच्यान म्हणूंक जावपाक जाय, आमी जाका वेंचून काडलो हाणें सगळें बरें केलें. आयज घडये आमी जांकां पयलीं वेंचून काडलेले तांचे विशीं आमी म्हणूंक पावता काय हाणें बरें केलें. पळय आमचे 40 आमदार जांकां आमी वेंचून काडलेले आयज आमी तांकां गाळयो मारता, तांचे विशीं वायट उलयता, तांणी सगळें निसंटोन केलां, तांणी वाट लायल्या तांचेरूच घालता. पूण आतां जेन्ना आमी वेंचून काडटा तेन्ना आमी म्हणूंक पावतले काय हाणें सगळें बरें केलें, हाणें बरी भलायकी हाडली, हाणें आमकां जिवीत मेळटा तसल्यो वस्तू केल्यो, हाणें निसंटोन आसा तें पयस केलें. जाल्यार आयज लुर्ड्स सायबिणीचो जेन्ना आमी उगडास करता, ज्या जाग्यार जायतीं जाणां भलायकी पासत येतात, फ्रांसाच्या देसान ह्या शारान जेन्ना सायबीण माय थंयसर दिश्टी पडल्या, तिणेंय कितें भाशेन मागलां जिविताची बदलणी करूंक, पातोक आसा तें सोडूंक, मागण्यांत वेळ सारूंक, फामिलीचें मागणें कितें भाशेन आनिकूय मजबूत करूंक, आनी जे कोण पातकी आसात, जे कोण सांडून पडलेले आसात तांचे पासत मागूंक आमकां लुर्ड्स शारान सायबीण मायन उगडास केल्लो वो आमकां उलो मारला. तर आमचें मागणें घट करुया, मागण्यांक घट रावुया, एकामेका पासत मागुया, फामिलीचें मागणें घट करुया, आनी हे भाशेन आमची फामील आनी आमचो समाज सगळ्या वायटांतलो निवारूंक देवा लागीं आमी मागुया. गायन घेवया C24 पेज नंबर 38. C24. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहीमेन आमच्या आनी आमगे पवित्र सुबेच्या आत्म्याक सजोवून मागून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुर्ड्स सायबिणीक नित्यांक वारमरेक आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट फोर गोठुया. जेसू आमी ओंडो खाता आनी एकालशी तुवें भियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पुरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक बरी भलायकी आसपाक देवान निर्मिल्लें आसा. आमचे कुडीची भलायकी, आमच्या आत्म्याची भलायकी, तशेंच आमची समाजीक भलायकी बरी आसूंक आमी सगळीं मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक उपकार तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्याच आसता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सर्व बळिश्टान म्हजे खातीर बारी केली महाकर्तृत्वां, पवित्र अर्चीत ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजेर 6:30 वाजता आमी भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करतले. हांव खेरीत भाशेन सगल्या पिडेस्तां पासत आनी आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमी मागतले. तुमच्यान कोणाच्यान येवपाक जाता तांणी येवन ह्या मागण्यान भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विष्णुका सोमयार मागणे. सोद पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सगली पदवी सगली पदवी तुझे तावन येता. तुझे नांव येता. संसार तुझे मांडावळी परमणे तुझे मांडावळी परमणे चलून व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या यादनिकी प्रवादीक आनी गवळीक कार्यान आमकां वांटो दिवन तुझें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयल्या. आमच्या गोंयान जावचो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुका सोमयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्कणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मत विभाड करची व म्हजोच फायदो पळोवन मत दिवची ताळणी म्हजे सोरशिल्ली पयस कर. बापा, तुझे मांडावळी परमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रामाणिकपणान आनी स्वतान वावुरतल्या देशाच्या सुविधाना परमणे सगळ्या मनशाचे होक राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूड एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Sogadamci adarim tu, sogyangam kadosabalu, besaugadke dolorabia, songostatli sodat priman. Besaugadke dolorabia, songostatli priman. Good boli sai beni, ami duci oscot burgi, otai dige mai amka, ducia ziran sabar soda. Good boli sai
तुझी अस्कोत भुरगी गोठाय दी